गोंयांत आमच्या कॉलेजां सुरू जाली, परंतु त्या आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक अजून त्या माध्यमांतली पुस्तकां तांकां मेळनात. सातत्यान आमी आवाज उठयला, 11वीचें पुस्तक अजून मार्केटांत ना, 12वीची पुस्तक अजून मार्केटांत ना. म्हाका दिसता हेजें सरकार आसा, शिक्षण खातें आसा, हें आमच्या सामान्य भुरग्यांशी खेळटा. आज पयली सेमेस्टर, पयली परीक्षा आतां ऑगस्टान येतली, परंतु अजूनही त्या भुरग्यांक जे माध्यम तांणी निवडला ताची पुस्तकां अजून मार्केटांत ना. भुरग्यांनी शिकप कशें? अनेकांनी जुनी पुस्तकां झेरॉक्स मारून अभ्यास करून फुडें येला. म्हाका सांगात, झेरॉक्स मारली पुस्तकां घेवन भुरगे शिकतले कशे? एक तर भुरग्यांक सरकारान मदत करपा जाय, परंतु आज भुरगे शिक्षणासाठी पुस्तकासाठी वणवण फिरतात. जुने लास्ट इयरची पुस्तकां अजून सोदतात. आम्ही सातत्यान आवाज उठयला, परंतु ताचेर अजून काय निर्णय घेवना. 11वीची पुस्तकां अजून मार्केटांत ना, 12वीची पुस्तकां ना. आमी शिक्षण खात्याक 8 दिसांची मुदत दिता. 8 दिसां भितर जर मार्केटांत पुस्तकां येवना जाल्यार शिक्षण संचालकांक घेराव घालून ताका आमी कांकणां घालतले.